नमस्कार गोवंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडेता आणि हांव दीप्ती काकोडकर आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। वेलिंगकार सेगीत दुसरे दिसा दिवचल पुलिशेर स्टेशनार हाजीर 3 वरां चौकशी जाल्या उपरांत सल्लो भायर पुलिसांक करतलो सहकार्य सांगता वेलिंगकार। आरटीआय कायद्याच्या कलम 26 प्रमाण दर एका राज्यान आरटीआय कायदो आपल्या प्रादेशिक भाषेत प्रसारित करप गरजेचे। आरटीआय कायदो रोखडोच अणकारीत करतले कोंकणी भाषेत राज्य आयुक्त आत्माराम बर्वेची माहिती। जीएमसीत जावपी चोरयांच्या घडणुकांचेर आळो घालपा खातीर जीएमसीच्या आवाठांत बसयतले कॅमेरा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची माहिती। सत्तरीच्या धामसे वाठारांत वादळी पावसाक लागून नारायण नायक हांच्या मालमत्तेचे झाले बरेच लुकसाण। मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या घरात भेट दिवन पळोवणी करची म्हणून नारायण नायक हांची मागणी। गोंयांत जाती प्रमाण जनगणना करपाच्या ओबीसीच्या फुडाऱ्यांच्या मागणीक गोंय काँग्रेसीचो तेंको। जाती प्रमाण जनगणना केल्यार 90% लोकांक मेळटलो हक्क सांगता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर। आणि टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारकडेनूच केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांची खासदार विरियातो फर्नांडिसांक जाप। आता खबर विस्तारान। सेंट फ्रांसिस झेवियरा विशीं केल्ल्या वक्तव्य प्रकरणात सुभाष वेलिंगकर हे सेगीत दुसऱ्या दिसा दिवचल पुलिशेंत हजर राविल्ले। शुक्रारा सकाळी 10 वरांचेर वेलिंगकरान पुलीस स्टेशनात परतून एक फावट हाजिरी लायिल्ली। तपास अधिकाऱ्यांनी तांची 3 वरां चौकशी केली। धार्मिक भावना दुखयल्याच्या आरोपा वयल्यान गुन्यांव नोंद जाल्ले सुभाष वेलिंगकर हांणी अटकपूर्व जामीन मेळचे खातीर हायकोर्टात धाव घेतल्या। वेलिंगकर हांणी दिवचल पुलिशेंत हजर रावून चौकशेक सहकार्य करचे अशे निर्देश हायकोर्टान बिरेस्तारा सकाळी दिल्ले। त्या प्रमाण वेलिंगकर हांणी बिरेस्तारा सांजे दिवचल पुलिशेंत हजेरी लायली। बंद दाराआड जाल्ले चौकशे वेळात वेलिंगकर हांणी आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात दिले अशी खासा कॉपांतल्यान म्हायती मेळ्ळा। वेलिंगकर हाका चौकशे खातीर पुलिसांन परत शुक्रारा आपयल्ले। त्या प्रमाण वेलिंगकर हांणी शुक्रारा सकाळी दिवचल पुलिशेंत हजेरी लायली। तांणी चौकशे वेळार तपास अधिकाऱ्यान नेमके कितें म्हायती दिल्या तें कळूंक ना, मात वेलिंगकर हांणी आपले म्हणणे ठामपणान मांडिल्ल्याचें कळटा। शुक्रारार लेगीत वेलिंगकर हांची बंद दाराआड चौकशी चालू आशिल्ली। 2.5 वरां परस चड वेळ तांची चौकशी चालूच आशिल्ली। आणि पोलिसांक आमी कोऑपरेट करता। तांकां जें कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें सगळें दिलें आनी जालें। आतां आमचें सेशन जें आसा तें काबार जालें। सो थोड्यांच्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले त्या मुद्द्याचेर हांव वचना। ते कोर्ट जो आसा सब ज्युडीज आशिल्ले मागीर ते कोर्ट जें आसा तें ठरयतलें। सर 15 तारखेक हियरिंग आहा, तुमकां कितें विश्वास? हां कितें म्हणटा तुमी 15 तारखेक आसा हें आसा न्ही हियरिंग? कितें जालें 15 कितें? 15 तारखेक आतां एससीन तुमचें हियरिंग आसा। हियरिंग आसा ताका त्या दृश्टीन मदीं जें कितें रिक्वायरमेंट्स आसा ते पूर्ण केलें। सो आतां परत आमी वेवस्थीत पोलिसांक कोऑपरेट केलें। परत समज इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार तुमी येतले? इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार परत इन्क्वायरीक आपयत जाल्यार तुमी येतले? नको आपयले येतले आमी। वी आर कोऑपरेटिंग विथ द पुलीस। ओके, तुमी लोकांक कितें सांगपाक सोदता? ना काय ना काय। सेंट फ्रांसिस झेवियर प्रकरणात गुन्यांव नोंद जाल्ले सुभाष वेलिंगकर हे सेगीत दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा दिवचल पुलिशेंत चौकशे खातीर हजर राविल्ले। हायकोर्टान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण बिरेस्तारा सांजे सुभाष वेलिंगकर हे दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर चौकशे खातीर आयिल्ले। ताचे उपरांत तपास अधिकाऱ्यांनी तांची बंद दाराआड सुमार 20 मिनटां चौकशी केल्ली। हे चौकशे वेळार नेमकी सुभाष वेलिंगकर हांणी नेमकी कितें म्हायती दिली तें कळूंक ना, मात ताणें आपले म्हणणे लेखी स्वरुपात दिल्ल्याची म्हायती मेळटा। कालचे चौकशे उपरांत सुभाष वेलिंगकर हांकां आयज शुक्रारा परत चौकशे खातीर आपयिल्ले। ते प्रमाण शुक्रारा सकाळी सुमार 10 वरांचेर सुभाष वेलिंगकर हे दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर हजर रावले। उपरांत बिरेस्तारा प्रमाणेच आयजूय म्हळ्यार शुक्रारा तांची बंद दारा आड चौकशी चालू जाली।
सुमार 3 वरां ही चौकशी चलताली. दनपारच्या 1 वराचेर सुभाष वेलिंगकर हे पुलीस स्टेशना वयल्यान भायर आयले. उपरांत पत्रकारांनी तांकां प्रश्न केलो तेन्ना आपणे चौकशे वेळार पुलिशेक तपास अधिकाऱ्याक फावो ते सहकार्य केलां अशें सुभाष वेलिंगकर हाणें सांगलें. गरज पडल्यार आनी पुलिशेच्या तपास अधिकाऱ्यांनी परत आपयल्यार आपूण चौकशे खातीर हजर रावतलो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. येता त्या मंगळारा हायकोर्टात सुभाष वेलिंगकर हांच्या अटकपूर्व जामिनाचेर फुडली सुनावणी जातली. तो मेरेन सुभाष वेलिंगकर हांकां परत चौकशे खातीर दिवचलच्या पुलीस स्टेशनाचेर येवचें पडटलें काय ना तें रोखडेंच कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. ITI कायदो रोखडोच कोंकणीत अणकारीत करतले अशी माहिती राज्य माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे हांणी दिली. ITI कायद्याच्या 26 कलमा प्रमाण दर एका राज्यान तांच्या प्रादेशीक भाशेत ITI कायदो प्रसारीत करप गरजेचें. त्याच कलमा प्रमाण गोंयांतूय ITI कायदो कोंकणी भाशेत अणकारीत करतले. ॲक्च्युली 12 ऑक्टोबर हो दर वर्सा RTI डे म्हणून सेलिब्रेट जाता. पूण ह्या वर्सा त्या दिसा दसरो असल्या कारणान फाल्यां सुटयेचो दीस असल्या कारणान आमकां वर्किंग डे दिसा सगळ्या ऑफिसरांक खातीर कार्यक्रम आयोजीत करपाचो आशिल्लो. म्हणून आयज 11 तारखेक हो RTI डे आमी आयोजीत केला. आणि पयले फावट सगळ्यो ज्यो फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी आसा, जे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसता किंवा त्या इन्फॉर्मेशन ऑफिसराच्या वयली जी ऑथॉरिटी आसता, जे अपील डिसायड करता पयल्या स्तराचे, तांकां सगळ्यांक आपोवन आमचे गोंय सरकाराचे जे लर्नेड एडवोकेट जनरल आसा तांचे विचार ह्या विशयाचेर तांचे कडेन मांडून तांकां क्लॅरिटी येवची आणि तातूंतल्यान हे जे रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टाचें जे डिसेमिनेशन आसा सामान्य मनशा पर्यंत ताजे बेनिफिट्स पावपाची जी गरज आसा तातूंत चड क्लॅरिटी येवची हो हेतू धरून आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. आणि बरें दिसता की व्हडा संख्येन सगळे फर्स्ट एपेलेट ऑथॉरिटी हांगा जमून तांणी ह्या कार्यक्रमांत सक्रीय सहभाग घेतलो. तांकां देव बरें. RTIची माहिती कोंकणीमधनंही दिली जाणार आहे आता. सगळ्या राज्यांकडे मॅन्डेट आसा ह्या हातून RTI एक्टाच्या अंडर की प्रत्येक राज्यान आपापल्या राजभाशेन ही माहिती म्हणजे हो कायदो हो लोकां पर्यंत पावोवचो म्हणून. आणि कांय कारणास्तव तें ट्रान्सलेशन जावंक नाशिल्लें. तें ट्रान्सलेशनाचें काम सुरू जालां आनी बेगीनूच आमी ताजी कॉपी सगळ्यो लायब्ररीज आसतल्यो, सगळ्यो सरकारी ऑफिसां आसतलीं आनी सामान्य मनशाक सहजपणान उपलब्ध जावचो हो कायदो आनी तो समजपाकूय सोंपो जावचो ह्या दृश्टीन कोंकणी भाशेंतल्यान उपलब्ध करपाचो आमची मोख आसा आनी आमी तें साध्य करतले. जीएमसीत जावपी चोरयांच्या घडणुकेंची माहिती जीएमसीतल्या डिना कडल्यान घेतलो. ह्या चोरयांच्या घडणुकांचेर आळो घालपा खातीर फुडल्या 1.5 म्हयन्या भितर जीएमसीचे हॉस्टेल कॉरिडॉरा सयत सगळ्या वॉर्डांनी CCTV कॅमेरा बसयतले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिली. शुक्रारा गोंय जिल्लो मिनरल फाउंडेशनाच्या निधींतल्यान 21 रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण केले उपरांत भलायकी मंत्री उलयलो की फूल गोवा मेडिकल कॉलेजीचे वॉर्ड्स हे हांवें म्हाज्या खर्चान CSR कोणाक सांगून आमी हे व्हिडिओ कॅमेराज आणि हे सगळे CCTV योग्य तरेन योग्य पोझिशनान आमी घालतले विथ कॉमन डॅशबोर्ड. म्हाका आनी 1 म्हयनो टायम जाय हे सगळे जाग्यार घालपाक. हांवें ऑलरेडी मनीस जो करतालो तेजेच एक्सिडंट जाले, तो बी GMCनूच एडमीट आहा. तो एकदां भायर सरतकूच आमी तेका आमी सांगलेलें आसा अंडर CSR पूर्ण गोवा मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टेल, गर्ल्स हॉस्टेल, लेडीज हॉस्टेल हे डॉक्टरांचे हॉस्टेलां हे सगळे आमी कॉरिडोर्स आनी ओपन स्पेस म्हणजे आमकां योग्य तरेन डॅशबोर्डान आमी करतले म्हणजे आमी योग्य तरेचो रिस्पॉन्स टायम सिक्युरिटीचे दृश्टीन आमी लक्ष घालूंक शकता. आनी 1 म्हयनो मॅक्सिमम 1.5 मंथान आमी गोवा मेडिकल कॉलेज इज ह्यूज, सो वी वील डू इट. इट्स कॉस्टिंग couple of crores but we are doing it. तर मग ते आउटपोस्ट आहा पळय तेजेर सुद्दां ते कंप्लेनी घेयना. काल सुद्दां ते गेल्ले कंप्लेन दिवपाक. तुम्ही आता जे सांगला आउटपोस्टाक हांव DG कडेन उलयता, अलोकजी कडेन हांव उलयता आनी अलोकजी कडेन हांव नजरे काडून दिता. ते आउटपोस्टाक रजिस्टर करपाची गरज आहा. जर गोवा मेडिकल कॉलेजान पुलीस दवरल्या त्या वेळेस पुलिसाक आमी सांगचे पडटले आनी ते DG आपल्या माध्यमांतल्यान ते सांगतले. हांव तांकां डायरेक्टली सांगू शकना. हांव DGक पत्र बरयता, DG वील गिव इन्स्ट्रक्शन्स अकॉर्डिंगली. यू हॅव टू फॉलो द सिस्टम. आय कॅनॉट जस्ट. परतीच्या पावसाक लागून सत्तरीच्या धामसे वाठारांतल्या नारायण सूर्य नायक हांच्या मालमत्तेचे आणि घराचे बरेच लुकसाण जालां. वादळी पावसाक लागून घराचेर झाडां पडल्या तशेंच केळी आणि सुपारीच्या बागायतीचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचे दिसून येता. देखून मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या घराक भेट दिवन पळोवणी करची अशी मागणी नारायण नायक हांणी केल्या.
गोंयांत जाती प्रमाण जनगणना करपाच्या ओबीसीच्या फुडाऱ्यांच्या मागणीक गोंय काँग्रेसीन तेंको दिला. लोकसभेचे विरोध पक्ष फुडारी राहुल गांधी हे गजालीचेर भर दिता. जाती प्रमाण जनगणना केल्यार 90% लोकांक तांचो हक्क मेळटलो असो तांकां विश्वास आसा. ते खातीर गोंय काँग्रेसूय ओबीसीचे हे मागणीक तेंको दिता अशें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्विटा वरवीं सांगलें. टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच आसात. मात तांकां ते करपाचे ना. टायगर रिझर्व केले जाल्यार फक्त वाघांचे संरक्षण जावचें ना जाल्यार आवय म्हादय लेगीत साल्वार जातली. पूण तांकां ते करपाचे ना. कित्याक तांकां म्हादय विकपाचीच आसा असो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फर्नांडीस हांणी केला. टायगर रिझर्वाविशीं गोंयच्या विद्यार्थ्यांनी राबयिल्ल्या सह्यांचे मोहिमेचें निवेदन तशेंच टायगर रिझर्वाची मागणी करपी पत्र खासदार विरियातो फर्नांडीसान केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याक बरयल्लें. ह्या पत्राचेर केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यान खासदार विरियातो फर्नांडीसाक जाप दिल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्याच्या कोतान टायगर रिझर्व करपाचे पुराय अधिकार गोंय सरकारा कडेनूच आसात खंय. 20 ऑगस्टाचेर आक्षे गांवांत 10 इश्कॉलांची भुरगीं एकठांय जालीं. तांचो एक कार्यक्रम आशिल्लो. एक NGO आसा एक्टिविस्ट मिसीस तलुला म्हण तालिगांवची म्हाका दिसता ती गांवांत. तिणें एक प्रोग्राम केल्लो टू सेव द टायगर. आनी हे सगळीं भुरगीं आशिल्लीं फ्रॉम म्हाका दिसता 6th to 10th स्टँडर्ड. तांणी सगळ्यांनी एक सिग्नेचर कॅम्पेन केल्ली आनी म्हाका एक मेमोरंडम दिलो. ए साऊथ गोवा MP, यू टेक अप द मॅटर टू सेव टायगर अँड ऑल्सो डिमांड अ डेडिकेटेड टायगर रिझर्व. सो हांवें ती लेटर एंड हांच्यो सगळ्या भुरग्यांच्यो सिग्नेचर एज अटॅचमेंट. ही लेटर आय सेंट इट टू मिस्टर Bhupendra Yadav, Honorable Minister for Environment, Forest and Climate Change. ताणे म्हाका काल रिप्लाय मेवला signed on 30th September where he says that आपणे स्टेट गव्हर्नमेंटाक सांगला जितले जाता तितले बेगीनी पसू करपाची. टायगर रिझर्वाविशीं राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरणान गोंय सरकाराक गरजेची पावलां उबारपाची सुचोवणी दिल्या. गोंय सरकारा कडल्यान टायगर रिझर्वाविशीं प्रस्ताव आयिल्ल्या उपरांत राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण फुडलें पावल उबारतले अशे तरेचें पत्र पर्यावरण मंत्र्या कडल्यान आपल्याक मेळिल्ल्याचे दक्षिण गोंयचो खासदार विरियातो फर्नांडीस सांगता. एक टायगर नॅशनल कन्झर्वेटिव्ह ऑथॉरिटी ताणें सांगला बेगीनच्या बेगीन ही टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश जावची. पोरू याद करशात जाल्यार ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ मुंबय इन गोवा ताणें दिल्ले 3 महिन्या भितर टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश करपाचो. दीस गव्हर्नमेंट इज अगेन्स्ट टायगर रिझर्व. ताणें सुप्रीम कोर्टान गेले. दीस पीपल आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. हांकां कांयच ना टायगर रिझर्वाची. आयज तर टायगर रिझर्व जाली जाल्यार आमची म्हादय वाचलेली. तांकां म्हादय दिवपाक जाय. विकले आनी आमची आवय. सो ही पळय लेटर आयल्या स्पश्ट सांगता that the ball is in the court of the state government. पातयेवपाकूच जायना. We will fight a battle in Delhi. We will fight a battle in the courts. कित्याक आमची टायगर रिझर्व एस्टॅब्लिश जावपाक जाय आनी आमची म्हादवय सेफ करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पेडण्यात तोरशेच्या एका चलयेचेर बिगर गोमंतकीयान हल्लो केल्ल्या प्रकरणात पेडणेच्या थावे शुक्रारा पुलीस स्टेशनाचेर एकठांय आयले. ह्या चलयेचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो तपास खंय मेरेन पावला हाची चवकशी करपाक पेडणेच्या थळाव्यांनी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी केल्ली. देखून भाड्याक रावतल्यांचे टॅनंट व्हेरिफिकेशन करचें तशेंच हल्लो करप्यांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी पेडणेच्या नागरिकांनी केल्या. सगळे जाण पेडण्याचे जागृत नागरिक म्हणून हांगा जमलेले आसा. तर कित्याक एक इन्सिडंट असो जालो की 2 दीस पयलीं एक सकाळी 10:30 सुमार कितें जालें तर आमची एक भयण म्हणपाची एक तोरश्याची चली संजना शेटये म्हणून सादेव शेटयेची भयण तेचो भाव हांगा आहा. सो कितें जालें ती ट्रेनिंगेक येताली GMRाक कामाक आसता ते. सो विस्कोंटात तिची ट्रेनिंग आसली. मीनवायल येताना कितें जालें वाटेक येतना एक भैया जे रेती काडटा हांगासर न्हयभागात. सो तेणी कितें तरी तेचेर एक सर्टन ऑब्जेक्ट म्हणटा तो. सो मे बी तो रॉड आसूं शकता कितें आसूं शकता. ते ट्रॅव्हल करताले गाडयेन एकटे आसले ते. तेच्या फाटीर तकलेर मारले थंय ते पडले आनी तो सडनली तेचे कडेन धांवून येयलो. तेचें इंटेन्शन कितें आसलें आमकां खबर ना. मे बी तो अनैतीक कितें तरी करपाक सोदतालो.
सो मीन वायल तेचो टायम त्या चेडवाचो बरो इतलो की तेचो काका एक 50 मिटरार फाटल्यान येतलो एक दोग जाण ते स्टॉप जाले आनी थंय पयलो जाल्यार भैया तेच्या फुडें धांवलो इतल्यान ते काका आनी पावले म्हणटकच ते पळाले भैया तो पळालो सायडीन कोण असले लोक ते जमलेले तेंच्यांनी तेका घट धरलो आनी पुलिसांच्या स्वाधीन केलो. आमी तुमकां कित्या खातीर हे मुद्दम नमूद करता की हो असो इन्सिडंट लास्ट टायम जेन्ना कितें जाल्लें असोच आमचो एक टॅक्सी भाव एक्सिडंट जाल्लो बट असली ती मर्डर असली जेन्ना आमचे अशेच भुरगे लागीं जाल्ले सगळे जाण आनी खंय तरी आवाज उठयलो आनी ती एक्सिडंट केस टर्न इंटू मर्डर आनी मागीर ती मर्डर नोट जाली. खंयच इन्व्हेस्टिगेशनात हलगर्जीपणा जावपाक जायना त्या खातीर आमी सगळे भुरगे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमले आनी PI कडे स्टेटस विचारपाक आयले. सँड एक्सट्रॅक्शन करता इलिगल करता तेचे आमकां पडलेले ना पण आयज तेच भैया भायल्यान येता बिहाराच्यान तेंचो नेचर असो थंय रेप करता मर्डर करता आनी येता हांगा थंयसर तेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन ना पुलीस स्टेशनार. CMाक सांगता हाचेर लक्ष दवर कित्याक पेडण्यान अशें घडोवंक जायना 2 इन्सिडंट जाले हेच्या फुडें अशें जावपाक जायना त्या खातीर हे भुरगे सगळे हांगासर पुलीस स्टेशनार जमलेले आहा. मागता SP जो आहा आमचो अक्षित कौशल सर प्लीज लूक इनटू दीस असो मॅटर हांगा परतून जावपाक जायना. प्रसंग घडोवन तेचेर एक्शन घेवच्या पयलीं जे अशे प्रसंग फ्युचरान घडपाक जायना हेचेर पयलीं कितें तरी प्रिव्हेन्शन म्हणटा तें करपाक जाय. सो म्हाजी रिक्वेस्ट पेडणेकारांक हांव फाटल्या फावटी पासून आमचो एक टॅक्सी ड्रायव्हर देविदास कोनाडकर हेकाय पासून अशेंच भायले जे कोण येयल्ले हांगासर कामा निमित्तान तेंच्यांनीच तेचो मर्डर केल्लो त्या टायमार पासून एक हांवें आमचे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान सांगलेलें पेडणेकारांक आव्हान केल्लें की आतां तरी जागे जाया म्हणून कळ्ळें. अजून पासून हांव तेंच सांगता की आख्या पेडणेकारांनी पेटोवन उठपाची गरज आहा की हो इन्सिडंट तुमी आयज ह्या आमच्या भावाच्या भयणी कडेन जाला तेका लागून तुमी वोगी आहा थंय रावल्या फाल्यां सकाळीं तुमचेर केन्ना असो प्रसंग येतलो पळय त्या टायमार जेन्ना तुमी लोक सोदूंक धांवतले त्या टायमार कोण येवपाक ना तुमच्या फाटल्यान. तेका लागून अशे इन्सिडंट केन्ना फ्युचरान घडपाक जायना म्हूण सगळे एकठी येवन हेचेर निशेध करपाक जाय ह्या गजालीचेर. आनी जे ते बावडे चेडू वयताले कामाक त्यांनी हेल्मेट घातले तो फातर तेचेर जो मारला तो हेल्मेटार लागला म्हूण ते साल्वार जाले. त्याच्या आमकां अशी आतां मेडिकल सोर्सांतल्यान हे मेळ्ळा तेच्या हेणी सांगला आमच्या सहदेवान सांगला की त्याची स्कल आहा पळय ती पासून डॅमेज जाल्ली आहा म्हणून. जर तेणी हेल्मेट घालूंक नासलें जाल्यार आयज तेचो जीव वयतलो आसलो त्या चेडवाचो. हेची जिम्मेदारी कोण घेतलो आसलो ते कोण खंयसरले आमकां कांय खबर ना आमी कोण वळखनात तेंकां. ते काम करपाक हांगा येता तेंचो कोण ओनर आहा तो तेंकां पोसता पूण तेंची जिम्मेदारी कितें आहा ती दिवपाची. दिवचलच्या कदम बस स्टँडाचे काम सध्या नेटान चालू आसा मात काम करतना कामगार जीव मुठीत धरून काम करताना दिसून येतात. सुरक्षे खातीर फावो ती जतनाय घेवपाक कामगार आडनदर करतात. सुमार 17 कोटी रुपया खर्च करून जी सुडा वतीन दिवचले अत्याधुनिक असो नवो बस स्टँड बांधतात. सध्या या प्रकल्पाचे काम नेटान चालू आसा. सध्या साधारण 30 मीटर उंचायेचेर रूफ उबारपाचे काम चालू आसा. मात कामगार जीवाची पर्वा करिनासतना रुफाचे हे काम करतात. सुरक्षे खातीर कामगार हेल्मेट वा हेर कसलोच वापर करिनात. काम करतना कामगाराचो तोल गेलो जाल्यार व्हडलो अनर्थ घडपाक शकता अशी भिरांतूय लोक उक्तायतात. आज जायते वर्सां जाली तेंचो कदंबा बस स्टँडाचो काम सुरू आशिल्लो आतां मातसो फास्ट जाला. आतां तुमी पळोवंक शकता हांगा की लेबर जे काम करता ते लेबरांक किंवा पयलीं येना सेफ्टी काय ना फाल्यां कितें इन्सिडंट जावं शकता कितें जावं शकता ती काळजी घेवची म्हाजी त्या विनंती आहे. आनी कितें आसा बस स्टँडाचो काम खूब स्लो आसा आनी बेगीन ते बस स्टँड लावूंक जाय. म्हाका फक्त एक दिसता की सेफ्टी फर्स्ट करूंक घेवंक जाय तेंचे नाल्यार ते पळय लेबर जे आसा ते तांकां हेल्मेट ना ताका काय ना गमबूट ना काय ना आनी त्या सेफ्टी म्हणटा काय ना. ताका लागून हांव म्हणटा की गव्हर्मेंटाक हेजेर लक्ष घालचें आनी तेंचे जे कितें हे आसा लेबरांक सेफ्टी कपडे बूट हेल्मेट ते दिवचें म्हणून म्हाका हें दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मांद्रे मतदारसंघातले वेगवेगळे वाठारांतले रस्त्याची चाळण जाले. ह्या रस्त्यावेल्यान गाडयो चलयतल्यांक जीव मुठीत धरून गाडयो चलोवच्यो पडटात. रस्त्याचेर पडिल्ल्या फोंडकुलांक लागून ल्हान व्हड अपघात जायत असतात. भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या रस्त्यांकडेन दुर्लक्ष केलां. संबंधीत खात्यान बेगोबेग ह्या रस्त्याची दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आम्ही मांद्रे मतदारसंघातल्या रस्त्यांची जी स्थिती आहा ती पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा आनी ह्या रस्त्यांचेर विंगड वाठारांत व्हडली फोंडकुलां पडलेली आसा आनी ह्या फोंडकुलांतल्यान गाडयो चलयतना कशा प्रकारचो त्रास जाता हाचे सगळ्यांक अनुभव आसा. सरकारान आनी मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन
सार्वजनिक बांधकाम खाते रस्ता विभाग असा आणि काहीही दुर्लक्ष केला की काय असे दिसून येतात. आपल्या काही दिवसांनी रस्त्यांचे जे कंत्राटदार बरे भाशेन रस्ते करिनात किंवा ते रस्ते पिड्ड्यार जावपाक जापसालदार आसात तर तांचेर कारवाय करतलो आणि कांय कंत्राटदारांक ब्लॅक लिस्टान घालपाची घोशणा केल्ली आसा. ताचे मुखार कितें जालें हें मात्र अजून कळोंक ना. ज्या तरेन रस्त्यांक फोणकुलां पडल्या त्या रस्त्यावरून गाडयो चलयतना कशा पद्दतीचे लोकांचे हाल जायत आसा हे मात्र कळपाक मार्ग उरूंक ना. ह्या विशयी थळावे आमदार जीत आरोलकर हांचे कडेन संपर्क साधलो असता कांय दिवसांत पावस वतलो आणि 1-2-4 दिसांनी जी फोणकुलां पडलेली आसा ती हॉट मिक्स पद्दतीन डांबर करून व्यवस्थित करतले आणि पुराय पावस गेल्या उपरांत पुराय रस्तो हॉटमिक्स पद्दतीन करपाचो आसा अशें तांणी सांगले. फाटल्या कांय दिसांनी व्हडा प्रमाणात पावसूय पडला आणि ल्हान ल्हान फोणकुलां आसली ती फोणकुलांचो आकार वाडलेलो आसा आणि ह्या रस्त्या वयल्यान गाडये चलयतना कशा पद्दतीची कसरत करची पडटा हे तुमकां चित्र दिसून येता. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन हो रस्तो बेगोबेग बरो करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंयांत जुलै म्हयन्यात टेनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम सुरू केल्ली. बिरेस्तारा ह्या मोहिमेची मुजत सोंपली असली तरी फुडल्या 5 दिसां भितर उरिल्ल्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करून घेवचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां. ताच्या उपरांत कोण टेनंट व्हेरिफिकेशन नोंदणी करूंक नाशिल्ले सापडले जाल्यार तांचेर पुलीस दंडात्मक कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्र्यांनी दिली. गोंय सरकारच्या टेनंट व्हेरिफिकेशन बिल पास जाल्या उपरांत आमच्या पुलिसांनी खूब मोठ्या प्रमाणात टेनंट व्हेरिफिकेशन सुरवात केलां. आयज खरें म्हणजे 10 तारीख ही लास्ट डेट दिल्ली आमी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें म्हणून. ह्या टेनंट व्हेरिफिकेशनाक धरून जेंच्यांनी आजुनूय करूंक ना ते विलिंगली येवन करचें आणि विलिंगली जर येवन केलें ना ते बी जाता तितके बेगीन करचें आणि विलिंगली येवन जर केलें ना आणि जर फाल्यां सकाळी पुलीस येवन थंयसर जर व्हेरीफाय करून जर टेनंट आसा म्हणून कळत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली. म्हणून म्हणटा फुडले सुद्दां 1-4-5 दिसांक स्वताहून येवन केलें कांय हरकत ना. पुलीस वील कॉपरेट, पुलीस वील सपोर्ट. चुकीचो थोडे जाण जे पयलीं 200 रुपया फॉर्माक घेता आनी कितें घेता हे लोकांच्या तकलेन बेश्टच घालपाक लागलेले आसा. कोणूच खंयसर कसले पयशे घेयना. आपल्या घरान जर रूमाक रावता आसत जाल्यार ते येवन रजिस्टर्ड करचें आणि तांच्यांनी तेजो ID प्रूफ दिवचो. हे फक्त गोंयकारांच्या हिता खातीर, ज्याच्या घरान आमी मनीस दवरता त्याच्या हिता खातीर. आमी पयले आयज पर्यंत जेका आमी भाड्याक दवरता तोच आपल्या घरांतली चोरी करून गेल्लो आसा. वेगवेगळे इन्सिडंट्स जे आहा पयलीं मर्डर पासून ते बाकीचे सगळे रेप पर्यंत हे सगळे इन्सिडंट्स सुद्दां अशा काही लोकांच्या खातीर जाता. पण काही लोकांच्या खातीर जाता आसतना आमी प्रिकॉशन घेवप गरजेचें आसता. ती प्रिकॉशन घेतली आसत जाल्यार टेनंट व्हेरिफिकेशन बिलाक धरून म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी कोणी उरला तेंच्यांनी स्वताहून कॉपरेट करचें. अदरवायज पुलीस घरा वचून करीत जाल्यार फायन मारपाक सुरवात जातली आनी बाकीची इन्क्वायरी सुरू जातली. फुडले 4-5 दीस तांकां 4-5 दिसांच्या भितर तेंच्यांनी कंप्लीट करचें. सत्तरी तालुक्यातल्या तोनेर धबधब्यात बुडिल्ल्या पंकज राजपूत या 30 वर्षाच्या तरणाटीची कूड निमणे सापडली. मध्य प्रदेशातलो पंकज राजपूत बुधवारा आपल्या वांगड्यांसयत तोनेर धबधब्यार पिकनिकेक गेल्लो खंय. देखून ह्या धबधब्यात न्हावपाक गेल्ले कडेन पंकज बुडिल्लो. हांव अरविंद देसाय लिव्हिंग प्रायवेट वासो सायटेच्यान. काल आमकां 9 तारखेक हेडक्वॉर्टरान कॉल येयले 17/4 की एक डेड बॉडी म्हणजे ते भुरगे खंयचे तरी हॉटेलाचे येयलेले थंय एक भुरगो बुडलो म्हणून. आमचे ड्युटी थ्रू थंय गेले. थंय गेले जाल्यार थंय पावता म्हणजे काळोख जालो. त्या कारण त्या दिसा ते 6:30 सुमार रिटर्न येयले आणि परत सकाळी 8 गेले. ते 8 गेल्या उपरांत ते परत आमी दुसरी ड्युटी आमची 11 चेंज जाता तेन्ना आमी 11, 11:30, 11:45 थंय पावले. तेन्ना एक पावन थंय सादारण अशें एक तासभर भुरग्यांनी सोदले. थंय बघतले एक तो प्रकाश गांवकर म्हणून तो सोनाळचो भुरगो आसलो तो स्मेरत. तेणी कितें केलें तो आमी हेल्प करताले आपूण म्हणलो भितर पळयता वचून. तेणी भितर उडी मारली. पयलीं एकदां मारली मेळोंक ना. दुसरे फावटी तेणी भितर देवल्या बरोबर ताका ती बॉडी मेळ्ळी आनी पुलीस आसले, फॉरेस्ट आसले आनी आमी फायर ब्रिगेडीक हेल्प करून ती बॉडी काडली आनी पुलिसाच्या ताब्यान दिली. तो 30 वर्साचो आसलो भुरगो. कितें तरी म्हापसाचो
पोरणे गोंय पुलिसेच्या तपासात कितेंच साध्य जावंक नाशिल्ल्यान वासुदेव भंडारीची केस पोरणे गोंय पुलिसांनी क्रायम ब्रांची कडेन सुपूर्द केली. आता ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास क्रायम ब्रांच करतली. माशेलांतले सांतिस्ते अपघाता उपरांत 31 ऑगस्ट सावन गायब आशिल्ल्या वासुदेवाचे गुपीत आतां तरी उक्ताडार येतले अशी आस्त वासुदेवाच्या फामिलीन बाळगिल्या. दर्या खोदळिल्ल्यान बागा दर्यांत पर्यटकांक भोंवडेक घेवन गेल्ली एक बोट बुडली. बोट बुडिल्ल्याची म्हायती थळाव्यांक मेळ्ळ्या उपरांत बोटीत आशिल्ल्या पर्यटकांक वाटायले. दोग पर्यटक दुखापत जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या. ह्या घडणुकेची म्हायती थळावो आमदार मायकल लोबोक मेळ्ळ्या उपरांत तांणी घडणूक वचून परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. कलंगूट बागा हांगासर एक पॅसेंजर बोट जी आसा ती हाय टायडाच्या कारणाक लागून आनी वातावरण खंय तरी हांगासर चेंज जाल्ल्या कारणान जो पॅसेंजर बोट जी आशिल्ली ती ओवरटर्न जाली. जे हांगासरले बागा हांगासरले जे लायफ गार्ड आसात तेंच्यांनी ही घटना कळटकच तेंच्यांनी बेगोबेग थंयसर धांव घेतली. ह्या पॅसेंजर बोटीन 8 ते 10 पॅसेंजर्स आशिल्ले. ह्या पॅसेंजरा मदीं जे 2 सिरियस इंजर्ड पॅसेंजर आशिल्ले तांकां कांदोली PHCन उपचारा खातीर व्हेल्ले आसात. तर एक बायल जी आशिल्ली जी मेजर इंजर्ड आशिल्ली तिका GMCन प्रिफर केल्ले आसा. बागा हांगासरले जे लायफ गार्ड आसा तेंच्यांनी ह्या बोटीन आसलेले जे पॅसेंजर्स आसा ह्या सगळ्यांका रेस्क्यू केल्ले आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोदीकर. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.